दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या तिकेटीर वेंचणूक लढोवपी फ्रांसीस सार्दिनान मंगळारा फोंड्यां प्रचार केलो। सगळ्यां कडेन मेळिल्लो बरो प्रतिसाद पळोवन जैत मेळटलें हें निश्चित आसा असो आशावाद फ्रांसीस सार्दिनान उक्तायला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी पळयतात ह्या फोंड्यान फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी साउथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना सार्दिनाची जी उमेदवारी जे ताका तिकेट म्हणून जिखला जाली तेन्ना सगळ्या लोकांचे गोंयच्या आनी चड करून सावथाचे ते तोंडाचेर हांसो येयलो आनी तांकां आतां उमेद जाल्या की बाब सार्दिन गेले नंतर एक खात्री आसा की सेंट्रलाक गव्हर्मेंट जे आसा काँग्रेस येतलें आनी थंय त्या गव्हर्मेंटाक बाब सार्दिन आसतलो एज ए मिनिस्टर आनी आमकां आमची कामां जी गोंयची आसा प्रश्न मायनिंगा सारके जो आनी कशें CRZ जो आमचे तुगेले वास्को लोक सगळे ते हें करतात कोल जे आसा ते हे पोटांक वयतलो आनी TB बी जाता म्हणून हें सगळें पयस करपाक तो वावरतलो आनी आमकां खात्री आसा कित्याक सेंट्रलाक गेले नंतर तेजे कडल्यान काम खूब जातली आनी तो एक्टीव ताका संवय आसा कामाची एक्सपिरियन्स आसा इतल्या वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून आसा खासदार म्हणून आसा सगळे तरेचे ताका मिनिस्टर म्हणून आसा पूण ताका सगळे एक्सपिरियन्स गोंयचे कितें आसा पयस लोकांचे ते सोडोवपाक तो वावरतलो अशें ताणें लोकांक आश्वासन दिलें आनी तो करतलो हें आमकां गॅरंटी आसा आनी लोकांनी ताका निवडून हाडचो अशें म्हणून काँग्रेस पक्षाचा फ्रांसीस सार्दिन यांचा सगळ्याक भोंवन थिंगा तितून रिस्पॉन्स आनी आतां बाब रवी नायकान सगळ्यांक एकठांय केल्ले आसा जायते जाणां आमी भेट दिल्या आनी एकदम रिस्पॉन्स बरो आसा सो लोक विचारतात कसले प्रश्न आसा गोंयचे प्रश्न जे आजून कांय करूंक ना ते सुटावे करपाक आमी पयलीं सुद्दां एक मायनींग CRZ आमचे फिशरीज निलदूंग नॅविगेट ते रिवर्स ते जे आयज नॅशनलायज केल्यात आनी जायते मोदी आनी घेतल्यात कोल पोल्युशन वास्को एक आमी इश्यू घेतल्यात आनी लोकांच्या बराबर रावतल्यात आनी जेन्ना नवे इश्यूज येतात ते सॉल्व करपाक बाब रवी नायकाचे तांची ते मनशा भाशेन एक्सपिरियन्स हांवूय तांकां घेतलो आनी जे गोंयचे प्रश्न आसात ते सुटावे करपाक सदांच प्रयत्न करतलो।